आतां आमगेलो ब्रिडींग पिरियड चालू आहा फिशिंगाचो. सर सगळे मेकनायज सगळी टोटली बॅन आहा. पण आयज आमी हिंगा बिचीर कोलवा बिचीर येयल्यार जायते तेंगेले ट्रेडिशनल कॅनोज ते मोनोफिलामेंट नेट म्हळ्यार मोनोट्वाइन म्हळ्यार तायस तेचे नेट घेवन भायर गेलो आहाय विच इज बॅन इन गोवा. मोनोट्वाइन हो एक फर्स्ट पॉयंट आमगेलो. दुसरो पॉयंट म्हणल्यार आतां आमी कोलवा आहाय. आयज सकाळीं फिशरीजान आमकां ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिलां ते 2 मोटर घेवन गेल्याय म्हणून 9 HP तांकां एकू पमिसिबल आहा हे बॅन पिरियड टायमार ब्रिडींग टायमार. सो ते 2 मोटर घेवन हे तेंकोडे लायव्ह फुटेज आहा सकाळीची ते 2 मोटर घेवन वयताय म्हणून हो सेकंड पॉयंट जालो. आनी आतां थर्ड पॉयंट म्हणल्यार तेंगेलो तेंकोडे विंची आहाय विच इज टोटली मेकनायज. आनी ते आतां हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनूच मागीर बोवाड घालताय की नुस्त्याच ना म्हूण नुस्त्या जातो करतले ते ब्रिडींग टायमार मेकनायज कोताय आनी ते नुस्त्या बारीक जीव आहा तो मान उडयताय मागीर नुस्तें येतो हुंयसो न्हू. तो ब्रिडींग पिरियड आहा तो कित्याक दवरला ब्रिडींग जावपा न्हू. डिमांड आमगेलो चोय फिशरीजांनी स्ट्रिक्टली रावपा जाय बिचीर. हे सगळे आखे कोस्टाक आमगेले गोवा कोस्टाचेर ते म्हाका ते हूंय तरी सांडले फिशरीज. ओके हे जे बॅन आहा न्हू ब्रिडींग टायमार जे पळय बॅन आहा न्हू ते इम्प्लिमेंट जावपा जाय नाल्यार नुस्तें खरें काबार जातलें. तर हे ट्रेडिशनल फिशरमॅनूय वायट लायताय आतां नुस्त्याचे. आतां सद्या ब्रिडींग पिरियड चालू आहा फिशींग बॅन आहा 61 days आनी परमिसेबल आसा 1 मोटर 9.9 HP. आतां हे आतां पळय आतां हांगा फिशींग करता तुमकां फाटल्यान दिसता पळय इज ब्लेटंट वायोलेशन ऑफ हायकोर्ट आनी ब्लेटंट वायोलेशन ऑफ हायकोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ हायकोर्ट. आतां हे सगळे आहा पळय हे मोनोफिलामेंट नेट्स व्हरता सायज पळय तांची सायज कॅनोजाची व्हडली GPS पळय सगळे ब्लेटंट टोटल वायोलेशन करून आतां ड्युरींग प्रोडक्शन पिरियड आतां हे फिशींग करता. मागीर हेच बोबाड मारता स्कॅरसिटी ऑफ फीश जाता म्हणून कळ्ळें न्ही. आनी तांचे फिशींग आतां स्पॉट पळय सामको नियर द कोस्ट तो इतलोय सोडना ते फुडें वचना. सो वी आर आनी आमी आतां फिशरीचाक कंप्लेन केल्या कंट्रोल रुमाकूय कंटिन्युअसली आमी कंप्लेन करिता पूण हाजे कॉग्निजन्स कोण घेना. आमचो इमिजिएट आमची मागणी आहा की फिशरीज डिपार्टमेंटान हाजेर कॉग्निजन्स घेवपाचें आनी ऑनरेबल हायकोर्टान हाजेर एक्शन घेवपाक जाय इमिजिएट. नाल्यार हांगा नुस्त्याची स्कॅरसिटी जातली आनी हे प्रोडक्शन टायमार करून हाजें नुस्तें आमकां गोंयकारांक फॉर पॉस्टेरिटी मेळचेंच ना. सद्या आमकां कायदो घायला आमकां बोटकाराक पास दिवपाचो. एक पाट भायर वयता तेका पास दिवपाचो. सद्या तेंकां पास ना लायफ जॅकेट ना हे जाय हे आप जाते भाशेन तेंकाय जावपा जाय न्हू. आनी फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स ताका लागून एक मातशें मान्य आहा म्हणजे तांकां एक पास दिवपाचो आनी भायर सोडपाचें प्लस लायफ जॅकेट. आज कितें एक्शन जालें तुमी आज ताका लागून इलिगेली चलत ताका लागून आमी सगळे एकठांय जाले. कंप्लेन बी केल्या सद्या कंप्लेन आमी हय कंट्रोल रुमाक कंप्लेन बी केले आमी सांगले. आतां बॅन पिरियड एशको मारप म्हळ्यार आमकां हाडलें आमचे 1 तारीख एक्चुअली आमकां बॅन पिरियड म्हणजे टोटल बॅन जावपा जाय. बॅन पिरियड म्हणलो ब्रिडींग पिरियड. सद्याक आमी आमच्या हायर ऑफिसराक आपयला ते येतले आनी लँडींग जातकीर आमी एक्शन घेतले. पण इलिगली कितें आहा दर्या भितर प्रेझेंटली आतां सद्याक येतकीर कळटलें. पण तुमी कांय पळोवना हांगा येवन आतां आमी आसा सकाळच्यान ना आसले. पण हांगा कांय पळोवना बोटी वयता होडी आहा कितें आहा भितर केनो गेला थंय गेला. कितली मोटर घेवन कितें तुमचे मनीस बी कितें धाडला काय तुमी हांगच्या भायल्यानूच पळयता. ना लँडींग जातकीर आमी कॅनो गेलो पळय ताका मोटर कितले आशिल्ले तुमी पळयला हांगा आतां विजिबल हांगच्यान विजिबल जायना सो ते येतकीर आमी पूण कितें तरी इलिगल एक्टिविटी आसा हय म्हणून आमी सकाळच्यान आसा.